निकतेच गोंयांत जावन गेल्ल्या नॅशनल गेमीचे खर्च, पूर्व तयारी, टॅक्सी वेवस्था, जायरातबाजी आनी साधन सुविधांक घेवन एल्टन डिकॉस्टा, क्रूज सिल्वा, युरी आलेमाव, विरेश बोरकार आनी विजय सरदेसायान फारार फार पेटयले. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जापो दिल्यो. पळयात पुराय बातमी. सो स्पीकर सर, आन्सर कित मागला आनी कित दिला स्पीकर सर? हेजे आन्सर जेन्ना मागला स्पीकर सर, वी हॅव आस्क्ड स्पेसिफीक आन्सर आनी म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partners, speaker sir, of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports. So हेजेर कितली पयशे मोडले आनी केन्ना हे एक्नॉलेज केल्ले? सो हेजे आन्सर मेळटा ऑन द 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put, and it was opened on the 26th of July, and its evaluation is under process. The reply further states, फाटले पेजीचे ताजे रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोले गेलते एलएक्यूआक 10 ऑगस्टाचेर. रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान only the technical bid is open, financial bid open जाल ना. ताजी फाटल्यान समज एक 15 दीस फायनान्शियल बीड ओपन जाता, उठता 45 days स्पीकर सर. आता 45 डेजान स्पीकर सर इतली कोट्यांनी पैसे आमी हे स्ट्रॅटेजीक पार्टनराक मोडले. सो माय स्पेसिफीक क्वेश्चन, 45 डेजान हे स्ट्रॅटेजीक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रॅटेजीक पार्टनर when was he appointed in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training. Into I club kit kala strategic partnerak कोट्यांनी पैसे दिल्ले, 45 days मेळ्ळे. 45 डेजान तेगे कंट्रीब्युशन कित आशिल्ले आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा. इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st, 2023. मुर्चे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले? And this amount of salary 3.4 crores. So from when did you start paying staff salary? स्ट्रॅटेजीक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा, ताजें आमी काम कशें आशिल्लें, assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables, effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, provide training to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were 2 bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायवेट लिमिटेड हेका हे दिल्लो आसा. आणि सर्वे आणि फीडबॅक जो एनालिसिस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा. तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात तेजे अपॉइंट केला का म्हणून काही डेट सांगल्या? when did you appoint? There is no record of when did you appoint in this answers. So when did you appoint? I'll just give that. तुका ते डेट सोडून तुका आनी कितें जाय? Was it 45 days before or was it 30 days before or was it 10 days before? एक गोष्ट आमी सदां लक्षात दवरपाक जाय की we have taken a government approval and date of appointment is 1st September 2023. For your kind information, 221 staff जे आसा. आन्सर दिवन आन्सर करून दी मागीर. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातले म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो. आणि लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले. एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221, बट आमी इतलो स्टाफ घेवना. आमी जितलो स्टाफ आमकां कन्स्ट्रेट फ्रीज अप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आनी 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो. तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा. It is for the national games.
तुका आनी कितें जाय नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयलीं देखून आमकां National Games स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर स्पीकर सर What are we talking and what are we hearing? स्पीकर सर पयलीं म्हणटा 41 मागीर म्हणटा 221 मागीर म्हणटा ती चुकीची आसतली मार्च 2023 स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरोवन धाडलें तें 20 वर पयलीं रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर तो रिप्लाय सारको ना ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर स्पीकर सर वी डिमांड एन इन्क्वायरी ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन आई नीड अ प्रॉपर इन्क्वायरी on the staff salaries what is been given and on this expenses what is been incurred speaker sir स्पीकर सर ताका स्पेसिफिक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळे तोय कन्फ्यूज जाता आनी मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें जाय specific विचारले speaker sir he is unable to answer तो so speaker sir I think CM sir should not जे cooperate तीन and not question support because he is saying that 5 वर्स पयलीं तयारी केल्ली आनी स्टाफ दवरलो फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024 first he said that then he said 5 वर्स पयलीं तयारी दवरली so how many statements he has given on the floor of the house Sir, it is a government event सगळे येतले but तू कायच्या काय पयशे म्हणटलो 23 crores इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर promotion of events of national games हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर I want you to take assurance because sir that inquiry जावपाक जाय एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014 As per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities where such hoardings were placed are all from Uttar Pradesh, Allahabad, Beverly, Gorakhpur, Kanpur and Lucknow. Speaker sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटी पब्लिसिटी केल्या दुसरे स्टेटी पब्लिसिटी केली ना फकत उत्तर प्रदेशी केल्या कित्याक आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात खंय कशें दिवपाचें कितें दिवपाचें थोडें रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक तें मूव जाल्लें आसा आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन इवन द आमचे कोचीस घेतले एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी बरी आहा तेजे पेक्षा 100 टायम्स म्हजी बरी आहा कारण कित्याक सांग पर्सनली हांव मॉनिटर करता गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स डायलन रॉड्रिगीस विन्सन रोझारियो आनी सानिका नागवेकर